San Sebastian भाशेन देवाचे उपदेश सकुर्नायेन पाळून जावया आमी जेजूचे गोवाय. विशय सर्वेस्पराचो दीस ताचे खोशे प्रमाणे सांबाळचो. मोगाल भयणी भावानो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानान. आयज आमी भाग्यवंत सेबास्टियानाच्या परबेच्या तयारेची तिसऱ्या दिसाक आसा. सांत सेबास्टियान भाशेन देवाचे उपदेश सकुर्नायेन पाळून जावया आमी जेजूचे गोवाय. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आनी देवाच्या उपदेशाची समजणी बारीकसाणेन घेवंक आमचो प्रयत्न जाता. ह्या भागांची सजमणी दिवंक आयला आसा फादर डोनाल्डो रॉड्रिग्स, जो रायतूरचे सेमिनारीन प्रोफेसर कसो वावुरता. ताका आमी माये मोगाचो येवकार दिवया. आयज आमी 10 उपदेशांतले तिसऱ्या उपदेशाचेर नियाळ करतल्या. सर्वेस्पराचो दीस ताचे खोशे प्रमाणे सांबाळचो. सुमानाच्या ह्या दिसांनी वावर करून आयताराचो दीस देवाक भेटोवंक पवित्र सभा आमकां आपयता. पूण आयच्या ह्या युगांत जायतेच फावटी आमी हें करून चुकता. घडये आमच्या वावराक लागून व आमच्याच आलशेपणाक लागून जायत. देवाक आमी आमच्या जिणेचे सगळे दीस भेटोवंक फावो. पूण खेरीत भाशेन आयताराचे इगोर्जेन येवन देवाक बुजवण आनी उपरांत फावो तो विसव दिवंक सर्वेस्वर देव आमकां एक सोयेक दिता. आयच्या ह्या मिसान आमी देवाच्या कृपेच्या आदारान सर्वेस्पराचो दीस फावो ते परी सांबाळटल्या म्हूण भास दिवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. त्याच परी आयच्या दिसा पाद्रीन आनी मतवाशां तशेंच इगोर्जेंत वावुरतल्या लौकिकां पासत मागतना आमी ह्या मिसा बलिदानांत भक्तीपणीन वांटो घेवया. Gabriel Fernandes आनी कुटुंब आयच्या दिसाची नवीन भेट दिता. तांचेर देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागुया. मोगल बाबा भयण्यो, देवान आमकां रुचल्यांक, देव आमकां राखता, आमचो सांबाळ करता. देव आमच्या लागीं संबंद दवरता आनी देवाक जाय आमी सगळे ताच्या लागशिल्ल्या संबंधांची येयल्ली. पूण जायते फावट कडेन देवान दिल्ल्यो संद्यो आमी दिवाडटा. देवाक ओदीक लागीं सरचे सुवातेर पडीत आमी देवा सरचेले पयस केले. असले आनी आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवाच्या आनी एकामेकाचे मोगसाणे आमी आतां मागुया. संतान दुख दूर केल्यान भोगसणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, तुम पाक्यांका
तुम देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय सोमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थूया ओगेपणान आमच्या काळजांतली इंतेसांव आमच्या गरब्याची इंतेसांव आपले खातीर मागून आमच्या खातीर मागलां तांची इंतेसांव अंतरान दवरुया. प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापाक समजिकायेचो स्वताचो आनी शांतीचो आत्मो आमचेर धाड. तुका कितें मानता तें समजून घेवंक आनी एका काळजान आनी मनान तें पाळूंक तो उजवाड आमकां तुजो दी आनी आमकां सदांच तुजे वाटेन चलय. की आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुताचेर क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाताक जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. पयलें वाचप दुसरे समूतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता सर्वेस्परान तुज्या देवान तुका आज्ञा घातल्यात त्या प्रमाणे सोनवाराचो दीस पाळ आनी पवित्रपणी तो सांबाळ. 6 दीस तूं वाव कर आनी तुजें सगळें काम कर पूण 7वो दीस सोनवार सर्वेस्परा तुज्या देवाक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा तूं वाव करचो नाय. तूं न्हय म्हूण तुजो पूत वो तुजी धूव वो तुजो चाकर वो तुजी चाकर वो तुजो बैल वो तुजें गाडू वो तुजी कसली मनजात वो तुमगेर परदेशी आसा तो कोणूच वाव करचो ना. हें परी तुज्या चाकरांक आनी तुजे चाकरनी तुजे भाशेन विसव घेवचो. इजिप्तान तूं चाकर आसलोय आनी तुज्या सर्वेस्परा देवान आपल्या बलिश्ट हातान आनी आपलो बावलो घेवन उबारून तुका थंयचो भायर काडलो म्हूण उगडास कर. ह्या वसत सोनवाराचो दीस सांबाळून सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका आज्ञा केला. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. सगळीं म्हणया बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात व्हरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिमसता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती तांचेर संतोसतात तांणी ती न्याची. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माय मोगाचो आनी काकृतीन दवरलेलो. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवूंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले पोचेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताचें नांव. सर्वेस्पराची भक्ती जाणवायेची सुरवात देवाची भक्ती करूंक जियेतात. ही सगळी शाणी ताची वाखाणी तोखतात निदेकाली. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गार
तुमची मोत उजवाडावन तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच वळवासो उगडापो तुमकां जावं. जेजू एका सोनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस चलोवत आसतना खोणसान तुडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून वचो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक गरज पडली आनी भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो अबियातार पुरोहित याज्ञिकाच्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिका भायर कोणाकूच खावंक शक्य नासली ते देवा मुखार दवरलेले उणे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक नावी? आनी ताणें तांकां सांगलें, देवान संवसार मनशा खातीर केला, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना. म्हणटूच मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी मोगाच्या भगिनी भयणीनो, सर्वेस्वराचो दीस ताचे कशे प्रमाणे हाडच हो उपदेश आज आमी नियाळटा. खरेपणी हो उपदेश आमकां आमच्या देवा लागीं लागशिल्ल्या संबंधांची योग आमचो आनी देवाचो संबंध अदीक तीर करूंक, आमचो आनी एकामेकाचो संबंध अदीक घट करूंक आमकां खरीत भाशेन शिकयता आनी आमकां उस्कायता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतात, देव आपले पोरचेक हो उपदेश दिता आनी तो तांकां म्हणटा, सोनवाराचो दीस, सोनवार देवाक भेटयलोलो दीस. त्या दिसाक देवाक मागणी करून आनी विसो घेवन सारचो ही देवाची आज्ञा आपली पोरची. मोगाचे भाव भयणीनो, खरेपणी देवान आपली पोरचे लागीं करार केलोलो आनी ह्या करारांतल्यान देव तांकां सदांच राखतालो आनी सांबाळटालो. हे 10 उपदेश देवान तांकां दिलेले देवाची वाटेन चलूंक आनी ताणें आपलें जिवीत सुरक्षीतपणी सांबाळूंक. जी कोणी उपदेश पाळटाली ती देवाची राखणी खाल आसताली. पूण जायतीं जाणां आपसवाटी सावन देवाचे राखणेंतली भायर सोडून घेतालीं आनी आपल्याकूच एके भाशेन नुकसाण करतालीं. आदल्या घरांतले पोरचे सोनवार सर्वेस्पराक भेटयलोलो दीस जालो सरियार आमकां क्रिस्तांवांक मोगाचे भाव भयणीनो, देवाक भेटलोलो दीस हो देवाचो दीस म्हणल्यार आयतार. कित्याक आमी आयताराक जेजू मरणांतलो
आणि आपल्या चिसांक दिसती पडलो ही आमच्या भावार्थाची गोड गोडणी समोरता दोर आयतार जावन आमकां जावन आसा देवाक भेटलेलो दीस आनी हो दीस बाबाचे भाव भयणीनो पयली क्रिस्तांवां आपल्या जिवितांत पडून आयली आपोस्त आपल्या जिवितांत पडून आयले पयली क्रिस्तांवां मिसळांत ती एकठांय जाताली ही मिसाची भेट भेटयताली एकामेका सवयी वेळ सारताली एकामेकाच्या वर्सान पावताली हे भाशेन म्हाका भाव भयणीनो ती देवाच्या एकवटान आनी एकामेकाच्या एकवटान जेवन आपलो संबंध देवा लागीं आनी एकामेका लागीं ती घट करताली सोर्वेस्पराचो दीस ताचे कशे प्रमाणे वाडचो हाची समजणी कितें काय म्हाका भाव भयणीनो आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना जायत्या राटवणींनी घुस्पलोली आसता जायत्या भासाचो वावर आमी करता जायते तरेचे प्रश्न आमकां आसतात जायते तरेचे ताणाव टेन्शन आमच्या जिवितांत उप्रासतात पूण जेन्ना आमी आमचो देव आमच्या सांगाता आसा हे आमच्या मनान दवरून जियेता ह्या देवा लागीं काळजांतल्यान आमी आमचो एकवट सांबाळून जियेता तेन्ना म्हाका भाव भयणीनो आमचो देव आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरता म्हण आयच्या जावाबाद आमी कितें भाशेन आयकला जे कोण सर्वेस्पराचो वरान पाळटात वा मानतात तांकां सर्वेस्पर आशिर्वादांनी भरता म्हाका भाव भयणीनो जर आमी आमच्या जिवितांत थोडोसो पासून त्याग करून मिसाच्या बलिदानान कितें भाशेन आयताराच्या दिसा आमी एकठांय जाली आनी देवान आमकां दिलेलें व्हड त्यागाचें बलिदान देवाक भेटयलें जाल्यार देव आमकां आशिर्वादांनी भरताच हे सोत म्हाका भाव भयणीनो आमच्या क्रिस्तांवांनी आमच्या सुरवणीच्या इतिहासांत जायते अणभव लागले 304 वर्सां थंय दादल्यांक आनी बायलांक जिवेची मारली कित्याक तांकां जिवेची मारली खंय कित्याक तांणी रोमांच्या एम्परर आसलो ताचो हुकूम तांणी एक भाशेन मोडलो न्ही कसलो हुकूम काय क्रिस्तांवांनी बरोबर मेळचें न्हय बरोबर मागणें करचें न्हय म्हूण एक ह्या एम्परराचो हुकूम आसलो पूण क्रिस्तांवांनी हो हुकूम मोडलो 31 दादले आनी 18 बायलो हे भाशेन मीस भेटयत आसतना मिसान वांटो घेत आसतना तांकां सांबाळायली तांकां एम्परराच्या प्रतिनिधी सोशी मेली आनी ताणें तांचे लागीं विचारलें कित्याक म्हूण तुमी हो राजाचो हुकूम मोडलो ताणें म्हटलें सोर्वेस्पराचो दीस आमी पाडचो म्हूण आमकां एकूच दीस आसा सोर्वेस्पराचो दीस आमी पाळटा आमी भाव भयणां कशीं एकठांय जाता आनी आमी मिसाची भेट भेटयता अशें करूंक जायना म्हूण तुमकां हुकूम आसलो तो तुमी नकळो अशें तांणी तांचे लागीं विचारलें तेन्ना म्हाका भाव भयणांनी ताणें म्हणलें आमी भाव भयणां देवाची भुरगीं आमी जेजूच्या ह्या कुडी रोपटाच्या जेवणांत आमी वांटो घेता तुवें आमकां मारल्यार आमकां पोरमाना तुवें आमकां मारल्यार आमकां पोरमाना पूण सोर्वेस्पराचो दीस पाडचो आमी सोडची ना कित्याक सोर्वेस्पराचो दीस आमी पाडून आमी आमच्या देवा लागीं एकवट करता आमी एकामेकाचो हे भाशेन एकवट वाडयता
म्हज्या भाव भयणीनो खरेपणी आमकां क्रिस्तांवांक कातोलिकांक कायदो आसा की आमी सर्वेस्पराचो दीस पवित्र करचो म्हण आनी पवित्र करून आमकां पवित्र सुबेन ही दिसाची भेट आयताराच्या दिसा आमी सुमोरमची ह्या दिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवचो म्हण आमकां एक कार्य दिलेलें आसा. एक कार्य आमी मोगाच्या भाव भयणीनो हाडून चुकलीं जाल्यार म्हणजे गरजे भायर आडसाई दुसरे मोगचेक लागून आमी जर तर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक हो कायदो आमी हाडिना जाल्यार आमकां एक पातक म्हण पवित्र सभा शिकयता आनी आमी चड दीस तर ते चड आयतार आमी 3 आयतार बी आमी ते मोडटा हो कायदो मोडटा मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेना जाल्यार आमकां फुडें बाप बातोवप पासून जावं येता. मोगाच्या भाव भयणीनो बातोवप जावपाचें आमी सोयल्या पूण जें कितें आमकां आमी बरोबर आयताराच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना आमकां जी कृपा मेळटा जी देवाची देणी मेळटा ताचेर आमी उदीक नियाळ करून गरजेचें. आमी आयताराच्या दिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता केन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आख्ख्या संवसारांत सगळ्या फिरकोसांनी सगळ्या इगोर्सांनी कॉन्वेंटांनी सेमिनारिस्टांनी मोटवाच्या घरांनी जी मिसाची भेट जाता वो सेवादोरून जाता तेका सेवादोरमान आमी एके भाशेन वांटो घेता. आमची मागणी तांकां पावता तांची मागणी आमकां पावता. हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणीनो एकेच ही सेवादोरमाचे रितींत आमी एके भाशेन वांटो घेता म्हणजे रिती साहित्य एक एक मिसाची रीत एक एक लेसन जाता एक एक गांवांत जाता पूण जेजू क्रिस्ताच्या मिसाची भेट आमी भेटयता हातूंतल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमचोच एकवट न्हय पूण आमचो संबंद सगळे क्रिस्ती गोचे लागीं आसा तो आमी दाखवण करता. ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो हें आमच्या मनांत आमी दवरुया. आमी जेन्ना त्याग करून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक येता तेन्ना आमचे आसरे हांगासर आसात ते आसऱ्या वरवीं आमच्या ध्यान मोनी आमच्या काळजान मनान आमी मोगान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता ती आमची करणे वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो आख्ख्या संवसारांतल्या क्रिस्ती भावा भयणांक ताची कृपा मेळटा हें मनांत आमच्या आमी दवरुया. The grace of Mass goes out to benefit all Catholics. इतलेंच न्हय आमच्या पाप साहेबा खातीर आमी मागता आमच्या बिस्मास खातीर आमी मागता सगळ्या बिस्मां खातीर आमी मागता सगळ्या कातोलिकां खातीर आमी मागता म्हणटकूच जेन्ना आमी बरोबर हांगासर मागणी करूंक येता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आमच्या मागण्या वरवीं आमी जायते लोकांक देवाची कृपा मागून घेता. दुसरे स्वातेर जी आमी हांगासर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता ती देवाक भेटयल्या दिसाक वांटो घेवंक येता तेन्ना आनी खंयच्याय दिसाक आमी येता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां हांगासर देवाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या देव कृपा मानता. जो तर आमी खाडसा मनान साफ आसा जो तर आमी कृपेन आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता हातूंतल्यान आमी एकामेकांक कृपेची हत्यारां जाता वी बिकम चॅनल्स ऑफ गॉड्स ग्रेस टू अदर्स. आनी जायते फावट मोगाच्या भाव भयणीनो ज्या मनशा खातीर आमी मागता ज्या फामिली खातीर आमी मागता ज्या आमच्या मरून गेल्ल्या बाबा भयणां खातीर आमी मागता तांकांय आमच्या असल्या मागण्यांचो लाभ फावो जाता. इतलेंच न्हय तुमच्या मागण्या वरवीं याज्ञिकाक जाय ती कृपा मेळटा. याज्ञिक
जो मिसाचें बलिदान पेटयता ताका तुमच्या मागण्या वरवीं कृपा मेळटा. यान्निकाच्या मागण्या वरवीं म्हज्या भाव भयणीनो तुमकां कृपा मेळटा. ह्या खातीर म्हज्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराचो दीस आमी पाळूंक सदांच आयती जावया. कसलेंय काम आमकां आसल्यार पासून तें फाटीं दवरून आमी ह्या मिसाचें बलिदान सर्वेस्पराच्या दिसाक मिसाच्या बलिदानाक वांटो घेवंक येवया. म्हजे भाव भयणीनो सर्वेस्पराचो दीस ताच्या कशे प्रमाणेच पाळचो म्हणजे मागणी करून पाळचो, कुरपेन पाळचो, बरें जिवीत जिवन पाळचो. दुसरो कायदो आमी थंयसर आयकला. सर्वेस्पराच्या दिसाक आमी पाळूंक जाय तो आमच्यांनी जोड काम करूंक जायना. आमच्यांनी जोड काम करूंक जायना. सवायल वर्क म्हणटा जे कोण गुलाम आसले तांकां हे भाशेन असलो घोर वाव करचो पडटालो. आनी इस्रायल पोरचेक पासून म्हाका भाव भयणीनो असो वाव करचो पडलो जेन्ना इस्रायल फोर्साक इजिप्टांत आसली फारोवाच्या हे भाशेन धारुणायेक लागून तांकां गुलाम करची जिवची पडली. तांकां सुटका दितकूच देव तांकां हे उपदेश दिता आनी ह्या उपदेशा मदीं तो तांकां उगडास करता की तुमकां जें कितें भोगूंक पडलेलें तें दुसऱ्यांक भोगूंक दिनाका. ह्या खातीर तुमी एक दीस सर्वेस्पराक भेटयलोलो दीस पाळचो. त्या दिसाक मागणी करून आनीक विसो घेवन हो दीस तुमी सारूंक जाय. म्हाका भाव भयणीनो आमी विसो म्हणटात तेन्ना एक आमच्या मनांत आमी दवरूंक जाय. तें म्हणल्यार विसो कित्या खातीर? विसो आमी आमच्या घराब्यांनी भाशेन परतून मोग उत्पन्न करचे खातीर, एकामेकाक वेळ दिवचे खातीर, एकामेकाक शिकाय दाखोवचे खातीर, एकामेका मदीं उप्रासलेले तणाव पयस करचे खातीर. जायते फावट म्हाका भाव भयणीनो सुमारान आमी जायते फावट वावर करता, जायतो वावर करता, घरा भायर वावर करता, म्हळ्यार घरांत वावर करता आनी आमी जायते फावट चड बिजी आसता. पूण आयतार देवाक भेटयलो दीस म्हाका भाव भयणीनो हेरा दिसांक सारको आसूंक जायना. तो दीस मातशे वेगळो आसूंक जाय. तो दीस कुरपेचो दीस आसूंक जाय. ह्या दिसाक जर तर आमी आदल्या दिसांनी कितें तरी आमच्या घराब्यांनी अणभवला म्हणजे कसले तरेचे वायट अणभवला, झगडी अणभवल्या, एकामेकाचेर थापोवप अणभवला, एकामेकाच्या रागान रावप अणभवला जाल्यार आयतारचो दीस जावंक जाय आमकां. हें सगळें विसरून परतून संधान करपाचो दीस आनी नवे सातोळे सुरू करपाचो दीस. म्हाका भाव भयणीनो हें आमच्या मनांत आमी दवरुया. आज जायते जाणां आपलो कायदो पाळीनासतना मौजेन आपले दीस सारूंक येतात. जायते फावट म्हाका भाव भयणीनो तांकां दिसता की मिसाक वचून कितें मेळटा, मिसाक गेल्यार कसलो फायदो. जायते जाण मौजेन दिसाक उदें करून तरणाटे आयताराचे जायते दादले एकामेका सांगाता पिवन बिवेड जातात, खंयसर वेतात, वेळ हॉटेलांनी बी म्हणजे रेस्टॉरंटांत बी सारतात, जायतो वेळ सारतात. जायत्यांच्या घराब्यांनी म्हाका भाव भयणीनो असले तरेचे प्रॉब्लेम्स आसा, आमच्या गोंयांत आसा. बायलो भुरग्यांक जायते फावट म्हाका भाव भयणीनो आपल्या बापायच्या वेळाक आशेता. बापूय सुमनाचो काम करता पूण आयताराचो आपल्या इश्टा सांगाता सारता घरा येता जाल्यार पिवन येता. घरा येता तेन्ना उलोवंक ताका हे भाशेन ताची परिस्थिती आसना. हे भाशेन म्हाका भाव भयणीनो जायते आमच्या क्रिस्ती घराब्यांनी घडटा. असलें आमी पयस करता. आज हो दीस आमकां कितें वचन उदास करता. जन्माचे लांब जाला जन्म पूण म्हाका भाव भयणीनो आमचो वागून सेबास्तियांव आमकां कितें वचन आज उलोवंक पडटा. आमी जाणात वागून सेबास्तियांवाक रोमन एम्पायरांत एक व्हड सुट्टी आसली. ही हॅड अ व्हेरी
good position. हुशार असलो, बरो मनीस असलो, बरो क्रिस्तांव असलो, पाद्री असलो, पूण बरो लौकीक असलो. जेजूच्या तो इतल्या मोगान पडलो की जेजू खातीर कितेंय करूंक तो तयार असलो. तो जाण असलो जेजूच्या नांवान दुसऱ्यांक जेजूची शिकवण दिली जाल्यार जेजूचे सोडशे दुसऱ्यांक कोण हाडले जाल्यार आपल्याक कोणी खास पडत ना. पूण तो भियोंक ना. जेजूचो मोग ताका इतलो एके भाशेन उस्कायता, इतलो ताचें काळीज तुज्यान पेटयता की हो जेजूच्या मोगाचो उजो तो दुसऱ्यांक लावंक वयता आनी जायत्यांक क्रिस्ताची ओळख दिवन तो क्रिस्तांव करता. आनी जेन्ना ताका कळटा की क्रिस्तांवांक सोंपेपणान देवाची भक्ती करूंक मेळना, एकामेका संगता रावन मागणी करूंक मेळना, तेन्ना तो एके भाशेन जेजू गवाय दिवन फुडें वयता. आनी मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू गवाय दिवंक तो पब्लिकली एके भाशेन जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगतात देखून ताका धरतात आनी ताचेर परबण मारतात. ती खबर जाय ती पावटी घडये वेगळे जातली. मोगाचे भाव भयणींनो, आमी सुवात केल्यार जेजून आमकां क्रिस्तांवां केल्या, पवित्र सभेन आमकां ही संदी दिल्या. आमी दर एका आयताराक एक वरभर देवाक भोजन करूंक, इगोशेक घेवंक आनी मागणी करूंक. मोगाचे भाव भयणींनो, ही संदी आमी विसरची न्हय, ही संदी आमी सोडची न्हय. आमी ल्हानपण आमी आमचे लागीं जाता ते भाशेन जेजूक गवाय दिवया. ह्या दिसांनी मोगाचे भाव भयणींनो, मिसाक वचून मातशें आकवड, तरी पूण आमच्या घराब्यांनी आमी मागणी केल्यार, तेच बरोबर केल्यार आमी जाता ते भाशेन एकामेका सवेन मागणेच्या मनान वेळ सारलो जाल्यार मोगाचे भाव भयणींनो, देवाचो दीस आमी पवित्र करून भाव केल्यार आनी हेंच आमचे लागीं आमचो पाप सायड करूंक मागता. तर आमकां सगळ्यांक जेजूक सदांच आमी गवाय दिवंक आनी सर्वेस्परचो दीस ताचे खुशी परमणे पाडून आमी पवित्रायेन वाडूंक, आमच्या घराबेर पवित्र करूंक आनी एकामेकाक आमी सदांच आमच्या मागण्यांचो आदार घेवन एक वट करूंक आमकां देवाची कृपा आनी गौरव ह्या दिसांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमी आमची मागणी दुनिया देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेचे वडिलांनी देवाचे येवजण आपल्या जिवितांत मानून घेवन आपले पोरजेक भक्तीपण जेवून फावो तें मार्गदर्शन ताणें दिवंक पापाचे कृपा ताका मागुया. आमी आतां उगडास करया आनी तांच्या हे बरे वावरा खातीर देवान तांचेर सुभान आशिर्वाद घालून बापा लागीं मागया. उतर आमचे खातीर वाचून आनी परतून तोकस घेतलेल्या फादर दोनाताचे सुभान आशिर्वाद बापा लागीं मागया.
वांटो घेतल्याचे उसके कोती खातीर बापा लागीं कार्तिकायेन आमी मागुया. तुझी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर आनी आमच्या काळजांत आनी खंय मागणी आसात ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर. ह्या मागणी करता बाबा तुज्या पुता जेजूची नांवी. मोकळ बाबा तुझ्या भुरग्यांच्या देण्यांचेर खोरबाळा येवन दिश्ट घाल. तुज्या दोळ्या मुखार आमकां सगल्यांक कितें बरें आनी फायद्याचें तें तूं आमकां दाखय. तें मेकळ्या मनान ओळखून घेवन आमची मोत उजवाडाय आनी एकामेकाचेर विस्वास धरून इरादी काळजांत तें उक्तें चालूंक आमकां करूंक पावी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची काळजां भरुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीकार आणि शासनांच्या देवा सर्व खाली आणि सर्व ठाई जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओखायदोनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंतवारी मारयेक हांव चोरून घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोयली आनी मरणांतलो क्रोच जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देव तुका बरोबर आनी सुरगींच्या सुरभ दोल बारासां खातीर तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी मेळून तुवें गाजयता. Sola
तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता चवथी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कष्ट मरण सोसून वेचे आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली इतका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोग हातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सगळेसुरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायकोन फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आणि सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे बोर जोडीत मुखामण पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची आमी सान वांटो गेलेल्या तुज्या पुतान वांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारये देवाची माई सांगली तुज्या पोती बागेवन सुसे बागेवन सेबास्टियान बागेवन दोरमदुका आनी सूर काडी तुका मानवक घेता ते सगळ्या भक्तां बरोबर आमच्या गोंयच्या आसकड्या बागेवन तुजे वासा बरोबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटले तांच्या जालाला तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान मोगच्या बाबा बहिणीरो दोर एका दिसाच्या बलिदानांत आमी पास्काच्या गुटांत वांटो घेता आमी पास्काचो गुट समोरून थाव एक आमकां एक देवाले गोड देणे दोर एका देवाक भेटलेल्या दिसाक आमी होच पास्काचो गुट समोरून थाव ह्या पास्काच्या गुटाचो आमी परतून एके भाशेन खोरार नोस करता आमी ह्या खोरारांत वांटलेली जाता कित्याक जेजून आमच्या सोय्यान आमकां तातूंत वांटलेली तर आतां आमी
जेजूचे पयले मागणे बापाक भेटयत आसतना सदांच सर्वेस्पराचो दीस आमी ताचे कुशे प्रमाणे पाळून आमी पवित्रायेन वाडून आनी हीच पवित्रायेन दिसतांतूय आमी वाडून देवाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी आमचो परमेर आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर झगड्यांक दोशिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळमेळ करून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरगंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाच्यान पात्रायता. तर आमकां तुजें उदाहरण दाखयली सर्व पातकांतली सुटोरी आनी सर्व आकांतांतली वाट. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो चेत आनी राजवत चलयत आनी सासणांच्या सासणांक सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिया. Amor sana, amor
Rangatuia, सर्वेस्वरा बोध होयाला बापा आम्ही घेतला ते पवित्र जेवण तुझी खुशी पाळूक आणि स्वर्गात आई तुझ्या स्वतःची साक्षीदारां जाऊन आमकां बघाई दी आम्ही विनम्र काळजान मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं सर्व पदवीधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वचून या जेजूच्याच नांवान जेजूची साक्षीदारां जावन तुमकां धाडटा Bagian Sebastian Magne, Walaupun San Sebastian, Jerusalem Sakra, Terus mata Kamanta, Paulo Marta, Tuas Kain Sofia Sandaya, Ani Asha Nasaya,
आनी हांव सखोर परखडून देवाक तुज्या आनी सगळ्या भक्तांच्या सांगता सासणांच्या सासणां आमकां वासायता येवा येवन संसरस्त्यो केन्नाच विसरचो ना हो तुजो व्हडलो उपकार आनी केन्नाच तुका आमी नासतना रावचो ना म्हजो खेरीत आनी पदवीदार आसतारी कसो आनी म्हजे कडेन पडटा तितलेंय करतलो म्हूण वाडोवन सगळ्या सुरी तुज्या आसा समस्या आमचे बसत विनोदी करून जे आमी मानता आनी तुजो आदार मागता तितलेंय आसो आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत नमन मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पर तुजे ताय आसा उस्करे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक